तू एक येदी व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि काँग्रेसीच्या लिडराचेर आरोप करता, कित्या खातीर? जेन्ना थोडे फॅक्ट्स आमच्या फुड्यान येता आनी ते फॅक्ट्स मांडपाचो टायम येता तेन्ना दोन गजाली आमच्या फुड्यान आसले की हे आमी एक्सपोज केले आनी आउट केले जाल्यार फाल्यां आमकां जो ऑपोजिशन जे बी टीम म्हणून आमकां चाळयत आसता सो ते परते तांकां चान्स मेळटलो. सो पॉलिटिकली आमकां डॅमेजूय जावपाक शकता, लोकांच्या मनान दुसरो विचारूय वचपाक शकता. हो एक क्वेश्चन मार्क आसलो. आनी दुसरो आसलो की जें आमचें रॉंग फुड्यान येयलां तें आमी अशें चेपून दवरपाचें काय आमच्या स्वार्थाक लागून दामून दवरपाचें. पूण फायनली आमी डिसिजन घेतलें की आमी ह्या पॉलिटिक्सान ह्या राजकारणान गोंयची वेवस्था आसा ती बदलपाक येयला. गोंयचें जें करप्शन आसा, रॉंग डुईंग जें आसा पळय तें बंद करपाक म्हणून येयला. सो आमी डिसिजन घेतलें की हें आउट करपाचें म्हणून आनी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची. हेतून मुद्दो इतलोच आसलो की BJP आनी काँग्रेस हे दोगूय मेळोन कशें काम करता आनी मेळोन हेंच्यांनी गोंयांक कशें इतलीं वर्सां लुटलां हे लोकां फुड्यान एक झलक, एक ट्रेलर आमी ते दीस दाखयलो. पिक्चर आनी खूब आहा, हो फक्त ट्रेलर आमी दाखयला. पिक्चर खूब आहा म्हणतो, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी आहे. पण एक गजाल आसा मनोज बाब की सगळे जाण म्हटले की अकस्मात ह्या टायमाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स मनोज परब काँग्रेसीक किंवा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्याक कितें अटॅक करतात? काँग्रेसीच्या फुडाऱ्याक अशें हें न्हू तें एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी म्हणून जी आसपाक जाय आसली, जेका लोक ऑपोजिशन म्हणून आजून मेरेन थोडे लोक पळयता की काँग्रेस इज ओन्ली ऑपोजिशन टू BJP, नाजाल्यार एक ऑल्टरनेटीव म्हणजे BJP नाजाल्यार काँग्रेस. सो हें खंय तरी लोकांक कळपाक जाय आसलें आनी तेंच्या लिडरांनी रिस्पॉन्सिबली वागपाक जाय आसलें, जें ते वागना. सो हें जें इतलीं वर्सां जे पिशान काडलां पळय हें खंय तरी कंटिन्यू जावपाक जायना, तें स्टॉप जावपाक जाय. तेका लागून तो टार्गेट आसलो, नाजाल्यार तेका लागून ती प्रेस कॉन्फरन्स आसली. हेतून अशें ना की आमी टायम पोवन तें केलां. जशें आमच्या कडेन डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे, जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, आमी रोखडेंच तें केलें. आमी तें घेवन रावंक ना. हें जाल्यार आमी इलेक्शनाच्या 15 दीस पयलींय करपाक शकताले, नाजाल्यार 1 म्हयनो पयलींय करपाक शकताले, पूण आमी तेका रावंक ना. सो तेंचो कितें खेळ आहा नाजाल्यार तेंकां कितें खेळपाक जाय तें आतां खेळोनी, बट वी आर रेडी. आमकां लोकांक ह्या 6 म्हयन्यांक दाखोवपाक जाय की BJP आनी काँग्रेस वांगडा कशें आहात ते आनी वांगडा तेंच्यांनी कितें कांड केलां.